मुरगांव तालुक्यांत 3 सिटां भाजपाची निश्चित आसा. तशेंच गोंयांत भाजपाची 20+ सिटां येतली म्हूण मुरगांव भाजप मंडळाचो अध्यक्ष दीपक नायक उलयला. RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. लास्ट टायम आमकां सगळ्यांक खबर आसा मनोहर भाई आसलेलो. मनोहर भाईचे नेतृत्वाचेर आमी कार्य केल्लेले. तसंच खंयसर तरी आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं धुसफूस जाल्ली, खंयसर तरी मतभेद जाल्लेले आहा. त्या कारणान आमकां हांगा थोडी सिटां कमी पडली, 13 सिटां पडलेली आसा. त्या काळान मनोहर भाई मदीं रक्षा मंत्री जालो आनी गोंया सोडून थंयसर एक देशाक लागून थंय वयर गेलो, दिल्ली गेलो. त्या मदीं हांगा खंयसर तरी हे जालें. पुणून ह्या जे इलेक्शन जाले उपरांत जे प्रमोद सावंतान जे कार्य केल्लेलें आसा त्या कार्याच्या बळाचेर हांव सांगूंक सोदतां. पॅन्डेमीक येयल्लें जो नवीन मुख्यमंत्री जालो प्रमोद सावंत आनी तेणी नवीन कमान धरलेली. धरता आसतनाच एक खंयचो तरी फायनान्शियल क्रायसीस आसतना स्टेटीन पॅन्डेमीक येयल्लें. तरी आसतना ही गोंयची स्टेट तेणी इतली बरे भशेन चलयली. खंयची स्किमी स्टॉप करिनासतना, मातशी डिले जावन स्टॉप करिनासतना, डेव्हलपमेंट खंयचो स्टॉप करिनासतना तेणी काय केल्या. ह्या त्याच्या नेतृत्वात सगळं म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी 100% 20+ सिटां येतली. दीपक, मुरमुगांव तुमी लास्ट टायम 40 सीट जिखिल्ले. ह्या फावट तुमचें कितें आसा प्रेडिक्शन? हांव पयलीं सांगतालो आनी आतांय सांगता, मुरमुगांव मिलिंद नायक 100% जिखता. वास्को दाजी साळकर 100% जिखता आनी दाबोले मॉविन गुदिनो 100% जिखता. ही तिनूय सिटां BJPची कन्फर्म आसा. मुरगांव हांव कोर्तालिमाचे समज तालुक्या कोर्तालिमाचे उलयत जाल्यार कोर्तालिमाचे आमचे पार्टीन एक बरें डिसिजन घेतलें. एक आमचो सिनियर कार्यकर्तो जो आमचो नायक बसलेलो आसा, नारायण नायक, खरोखरच तो बरो कार्यकर्तो आसा. तेणी कार्य केल्लेलें आसा. पूण थंयसरले खंयचो तरी एक काय सांगचें म्हटल्यार एक लेट ताका डिक्लेअर केल्ल्या कारणान खंयचो तरी एक फुडें फाटीं जावं शकता. पूण म्हाका चान्सीस दिसता की तो थंय सुद्दां जिखूं शकता.